सकाळी 7:45 म्हाका फोन येयलो आणि हांव न्हिजेर आसलो. त्या फोन येयलो आणि अशी जी घटना घडली. हांव ताबडतोब नथ तोंड धुता वगैरे हांगासर पावलो. पण म्हाज्या पयलीं त्या भुरग्याक व्हेलो. जालें कितें की एक कॉलेजचो भुरगो, खंयच्या कॉलेजचो खबर ना, ऋषभ शेटये तेजें नांव आतां कळ्ळें म्हाका. म्हणून तशें तो भुरगो कॉलेजीक रावल्लो आणि तेजे 2 जण कोण येयल्ले ते स्कुटरीन तेंच्यांनी काडले आणि एसीड मारले आणि वन सायड कंप्लिटली जळलेली आसा. दोळोय ताचो गेल्लो आसा अशें आयकूं येता. आणि ज्या प्रमाणे ते पळयता 4 जळलेली आसा आणि तेचे बॅग जे आसा बॅग जळले, प्लास्टिकचे बॅग जळलेले. त्याच्या वयल्यान विचार करा त्याची कितें हालत आसतली. आणि ह्या रस्त्याचे जो हे आपले नर्सरी, विकास नर्सरी आहा त्याच्या वयल्या सायडीक तो अक्षरशः रस्त्यार धांवतालो, रडटालो, लोकांक साथ घालतालो. आणि साथ घालून तो कोण रावूंक ना. एक व्यक्ती माणुसकी नात्यान एकट्यान रावलो, एकटो रावून त्याची चौकशी केली. त्यांनी सांगले अशें आपल्या हेतून हॉस्पिटलान घाल. तेन्ना ताका कळ्ळें की अशी घटना. ताकाय बाकीच्यांक दिसलें कितें की पिसो आसूंक शकता, कितें आसूंक शकता. ताका लागून किंवा आणखी काय विचार करून लोक वचत रावले. पण आज हांव सरकाराक एक रिक्वेस्ट करता, जे भुरग्याचे कॉलेजच्या भुरग्याचे कदाचित त्यांच्या घरान एकुलतो एक आसूंक शकता, लाडको आसूंक शकता. ते भुरग्याचो जे एक सायड कंप्लिटली गेले कॉलेजचो भुरगो. आणि हांगासर पळोवंक गेल्यार एक्सिडंट भरपूर प्रमाणात जातात आणि कितें कितें चोरी वगैरे जातात. जेन्ना गाडी कळना आणि कोण सांगतात बाबा अमक्या अमक्या कलरची गाडी. पण जे चेकपोस्ट आहात, चेकपोस्टाचेर पळोवंक गेल्यार कॅमेरे जे आसात ते सकयल आसात किंवा मोडलेले आसात. हांव सरकाराक इतकी रिक्वेस्ट करता की कॅमेरे दवरलेले आसा, आमच्या सेफ्टी खातीर दवरलेले आसा. कोणाक कितें जावचें किंवा आतां पळोवंक गेल्यार गाडयो ज्यो अश्यो तांकां पयशे दिले की ते गाडयो हांगासर गोंयान येतात गाडयो, तांकां कांयच पडलें ना गाडयेन कितें आसता कितें ना. पण हांगासर चेकपोस्ट हांव रिक्वेस्ट करता परत एकदा तेची चौकशी जावची आणि ह्या भुरग्याक जो न्याय मेळचो इतकेच म्हाका धन्यवाद. शेटये खंयचो तो काय कळ्ळा? तो म्हाका दिसता हांगासर तेंच्यांनी घर बांदलेलें आणि मेन घर, मुख्य घर ते खबर ना म्हाका. आणि हांव सांगूंक सोदता, हांव जेन्ना पावलो ते गेले, हांव मागीर पावलो 5 मिनटां मागीर. पण ते सगळे पळयता म्हणून तेचो मोबायल म्हाका मेळ्ळो. मोबायल झाड कडेन आसलो आणि तो आतां पोलिसांक दिल्लो आसा. आणि तेच्या फादरचो उमेश शेटये म्हणून तेजो फादर, तेजो म्हाका फोन येयलो. ओके. यस, तो डेली कॉलेजीक वचतालो तो. आनी ताका हांव अरावंड 7:45 बस स्टँडार थंय सोडलो, बसीक सोडलो. आनी जस्ट हांव घरा पावता तें गाडी लावंक सुद्दां ना, इतक्यान फोन येयलो एक्सिडंट जालो म्हणून हांव बेगीन गेलो थंय. पळयता जाल्यार मागीर म्हणलो कोणी एसीड मारले. हांव उलयलो तुज्या वांगडा, देडा कोणी एसीड मारले आपल्याक म्हणून लागलो. आनी कांय ना, हांव परत मागीर गाडी घरा कडेन गाडी म्हाजी ओन व्हेकल घेवन हांव ताका अजुनूय येयलो. कितल्यांक घडलें सगळें? 50 सांग 45 वयर पावलो हेचेर गाडयेचेर हायवेचेर. 50 मेरेन जालें. 7:15 इंसिडंट जालो. बस स्टँडार सोडलो तुमी ताका? बस स्टँडार म्हणजे हय. खंय वचपाक? कॉलेजीन वचपाक, सारस्वत कॉलेजीन आसता. कॉलेजीन वचपाक. आनी तितल्यान कोण तरी येयलो? आनी येयलो म्हणजे हांवच घातलो आनी येयलो. ताका म्हाका फोन येयलो ना, थंय कोण तरी येवन तेजेर एसीड मारलो. कोणी एसीड एक्टिवान म्हाका सांगलें तेणी एक्टिवान कोण येयलो आनी एसीड मारून गेलो म्हणाल देडा म्हणून.